Praise the Lord. Hallelujah. Hallelujah. सुरकीचे बापा आमी तुका आर्गान दिन वाचता हे वेळा पासत आनी हे जाग्या पासत तुका आर्गायता सकाळचे क्लासी पासत तूं आमच्या कडेन उलयलय तुज्या वांगडा कशें आमी उलोवपाक जाय आमच्या मनान कितें चिंतपाक जाय आमी तुज्या वांगडा उलयता तेन्ना सोयतानाक पयलें म्हणजे सोयताना आनी आमच्या सायडीक घाला कोणाकूच कळना भास ते पासून ते व्हडलें आमकां देणें दिलेल्या पासत जेजू तूं आमकां म्हणटा सदां आनी थावजंड्स वर्ड हजारांनी उतरां तुज्या वांगडा तो जिबेचे देणें उलयतालो ते पासत जेजू तुका आर्गां दिता जेन्ना जेन्ना आमी गिफ्ट ऑफ टायम वेळार तुका हाचे शिकोवणी स्टार्ट करच्या पयलीं तूं आसाय आमकां आदाराक आनी तूंच सगळो एक क्लासीचो म्हजो मनाचो म्हज्या ताळ्याचो सगळो तूं कंट्रोल करता जेजू पळयतात म्या त्या पासून तुका आर्गां दिता आनी तूं शिकयता तें सोत आमच्या मनशान आमकां कशेंच शिकोवंक जायना त्या पासत जेजू तुज्या स्वता खातीर तें बरोवन दवरलेल्या पासत आमकां कशें आमी तें स्वताचे वाटेन चलोवंक जाय आनी कशें आमी जैतिवनाचें जिवीत जिवंक जाय आमच्या आमी जायती खेपो पडलेलीं आसा आनी आमकां खबर ना हे जैतिवनाचें जिवीत हे सुबामपणाचें जिवीत कशें घेवंक जाय पूण तुज्या उतरा वरवीं तूं आमकां सदांच शिकयताय तुज्या उतरान आमकां कंटिन्यू म्हणजे सदांच रिगोवन रावपाक आनी तें उतर आमकां कशें आमच्या जिवितान आमकां जिवीत दिता भलायकी दिता आमचे वचून दुसऱ्या त्या पासून जेजू आमी तुका आर्गायता तुज्या उतरान आमी सदांच जेन्ना जेन्ना आयकता तेन्ना आमी आशिर्वादान भरता आनी हो आशिर्वाद आमकांच दवरूंक न्हू पूण दुसऱ्यांक दिवपाक तूं शिकयताय जो आमकां तुज्या उतरांसून हें मेळटा आमकां तें उतर आमकां सदांच दुसऱ्यांक दिवपाक आमकां तूं सांगतालें आमी पानान आसलेलीं झाड न्हू पूण जेजू आमी सगळीं फ्रुटान भरलेलीं दुसऱ्याच्या हुस्क्यान भरलेलीं आमी जावच्याक तूं आमकां ह्या वेळाचेर ह्या सुवातेचेर शिकयलाय जेजू आमचें चिंतपाक न्हू पूण दुसऱ्याचें चिंतपाक त्या पासून जेजू आमी तुका आर्गां दिता पळयतात म्या म्हज्या मनान चिंत आनी तोंडानसून उलय येदे वखदार हें मागणें हांव जेजू क्रिस्ताच्या नांवान करता आमेन सकाळी फुडें सगळीं कशीं आसा आशिर्वादीत आसा थँक्यू जिजस प्रेज यू जिजस हालेलुया 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 आमी ते दिसा रातचें कितें मातशें हें जालें तेजें आमी बायबलानसून आन्सर हे भयणीचो आमी पळोवया स्टार्ट करपा पयलीं शिकून मॅथ्यू 18:17 पळोवया कितें सांगता आमकां देव कितें करपाक जाय एकलो मनीस परत परत त्रास करता जाल्यार बायबल सांगता बोगसूंक जाय हय बोगसोणें जालें मोग जालो मागीर कितें करूंक जाय तें पळोवया आमी मॅथ्यू 18:17 थँक्यू जिजस सिस्टर वाच सगळीं आयका पूण पूण ताका ताका आयकोना जातीत जाल्यार आनी वयर आसा कितें पूण येयला म्हणून 15 वाच वाचता वाच तुजो पेलो तुजेर पातक करीत जाल्यार वच आनी तुमा दोगांयचे भितर ताका शिटकाय पयलीं कोणाक म्हणटा तो तुका जर एकलो मनीस दुखयता तूं तेजे कडेन वच
आनी ताका सांग शिटकाय म्हणजे ताका सांग म्हणजे बरे भशेन न्हू शिटकावन सांग अहें करूंक जायना हें बरें न्हू हें देवाच्या वाटेन दोळें न्हू म्हणजे आमी ताका शिटकावंक जाय बरे भशेन आं मागीर तुजें तो आयकोतीत जाल्यार तुजें आयकोतीत जाल्यार तुज्या पेल्याक तुवें जोडून घेतलो ते तर दुसऱ्या मनशान तुका सोतयता परत परत आनी तुवें ताका सांगलय समजयलय शिटकायलय आनी तुजें आयकोता जाल्यार तुवें त्या मनशाक जिखोवन घेतलय तुजो जालो तो तुजें आयकोन तुजे वाटेन म्हणजे एक देवाचे वाटेन देवाचें शिकोवन दिवन ताका देवाशी हाडलो आनी तो देवा कडेन येयलो ना जाल्यार तुका तो आयकोना जातीत जाल्यार दोगा वो तेगा साक्षाचेर गवायचेर सोगलो थोठो रुजू जावं जाय देखून तुझ्या बराबर आनीक एकल्याक वो दोगांक घेवन वच तुजे कडेन जायना जाल्यार आनीक दोगां तेगांक हाड आनी परत ताका शिटकाय परत ताका सांग अशें न्हू तशें न्हू म्हणून आं दोगांक घेवन आनी ना जाल्यार पूण तांकां आयकोना जायतीच जाल्यार सोबेक कोळय आयकोना जातीत जाल्यार ते सोबेन बायली वो दोन वस्तूदारां म्हूण समज आनी तो जर तूं आतां कोणी तुजें मिस्टेक करता आनी तुवें ताका आतां व्हेलो आनी तुजें आयकोना दोगां तिगांक आयकोना मागीर व्हडलो कोण आसा तेजे कडेन वच आनी तरी आयकोना जाल्यार ताका सोडून दी म्हणटा पूण आमी वचपाक जाय आमचेशी जायना जाल्यार कोणाचो दुसरो आदार घेवपाक जाय हे भयणीन म्हणटा आपणाक ते हें केलें थंयसर आपणेन आपणा कडेन जायना तेज्या बसाक वचोन सांगलें सारकें न्हू तोच सांगता न्हू मागीर सेटल जालें न्हू सगळें हां आतां जालें न्हू सेटल थँक्यू जिजस आतां आमकां कळ्ळें न्हू आमी कितें करपाक जाय आमीच आमचे सगळें झगडोंक जायना जाल्यार आमी दुसऱ्याचो म्हणजे कोण देवाच्या उतरान आसलें बरें अशें म्हणजे कोण पावर आसा ताका कोणें साद्या मनशाक तिणें तेज्या बॉसाक सांगलें ना तेज्या फ्रेंडांक सांगलें जातलें आसलें काम तें ना न्हू पावर आसा ताका आतां बॉसाक तेज्या पावर आसलो म्हणजे ताका पेमेंट दिता म्हण तेणी ताकाच सांगलें तशें समजो आतां कोणाक पावर आहा तेजेशी वचपाक जावो सांगपाक मागीर तें जालें न्हू काम तशेंच आमचें जातलें ओके कळ्ळें आयकना पूण तुवें ताका गेन केलय तुजे वाटेन तो येयलो कित्याक तुवें तें केलाय ओके अंडरस्टँड जालें न्हू आमच्या जिवितान अशें जाता न्हू कोण कितें म्हणटा आमी मागीर घेवन बसता आनी हांव परत सांगूंक वयता हांवूच परत अहें न्हू रे अहें न्हू आनी आयकना जाता न्हू आमी कोत्ता न्हू घरान बसून फॅमिली भितर झगडी जाता न्हू भावा मोडे बीन झगडी जायना आनी हांवूच सांगूंक सोदता हे सारकें पूण आयकना न्हू तेन्ना म्हणटा तो दोगां आनी तेगा कोणी तरी बरी उतराची आसा तांकां समजणी दिवपाक थोडी आफयता घरान काजारी जिवितान बीन पळयलां न्हू कितें जालें जाल्यार गो बायलां मदीं कोणाक तरी आफयता आनी ती मागीर हें करता आनी आयकत ना जाल्यार मागीर सोडून दिता न्हू आं तशें आमी तशें करपाक जाय सोडून दिवंक जाय आमी पळोवंक जाय आतां आमी ते उतरांनी करतालीं पयलीं जेजूचे आतां आमकां जिबेचें देणें आसा रोलिंग आसा न्हू आतां आमी कितें करूं शकता जिबेचें देणें तेच्या बसत यूज करूं येता रोलिंग करूं येता जायते भाशेनी आमकां देव आतां फुडें कितें दाखयता आसा इजी मॅटर दाखयता आमकां जोड माथ्यार घेवन भोंवंक जाय हय इजी न्हू बस एका जाग्यार इवन आमच्या मनांतल्या मनान आमी करूं शकता न्हू स्पिरीट आमचो आत्मो मागणें करता आत्मो सो आत्मो भितर आहा भितरल्या भितर आमी करूं शकना जाता न्हू खंयसरूय गेले बसीन बीन थँक्यू जिजस आनी आमी बरें म्हणटाले न्हू आमी हांगा खाली दवरूंक जायना आमी देवाच्या उतरां नाल्यार संवसाराची उतरां सगळीं हें जातलीं न्हू
थँक्यू. म्हाका एक शिकवणी करता पयलीं एक टेस्टिमनी शेअर करता. सगळीं जायतीं जाणां आनी नवीं आसा हांगा. हांवें कितें केलें तें आमी ते एका वर्सा न्हू लॉकडावन जावन रोखडेंच आमी एका डिप्रेशन घरान न्हू भुरग्यांक डिप्रेशन दवरता न्हू डिप्रेशनाचो त्या घरान 2 घरांनी आमी शिकूंक वयतालीं. देवाचें उतर आनी गायनां सगळीं तेंच्या कडेन नाचून बीन आमी येतालीं. जायते इम्प्रुवमेंट आसले आनी ते दिसांनी थंय स्टार्ट जाल्ले आनी आमी 2 घरांनी वयतालीं. 10 ते 11, 11 ते 12 आमची टीम मेंबरांच वयतालीं आमी स्वता वयतालीं. आनी एक दीस हांव म्हाजें घर मातशें पयस आसा मोपा फुडें एअरपोर्टा फुडें थंय हांव गेल्लें आनी म्हाका हेवटेन कितें फंक्शन आसलें म्हणून हांवें कितें केलें. आतां आमकां फंक्शनाक कितें जाय चेडो बायलांक न्हेसप जाय भांगर जाय हय न्हू भांगर जाय न्हू. हांवें कितें केलें आतां हांव येताना न्हू म्हजे कडेन मोठी 4 म्हजे देण्यांक काजराक 4 मोठी कांकणां घातलेलीं ती बॅगान घातली. आनी ते दिसात हांव नको कित्याक म्हाका आतां याद येना प्रॉपर्टी पेपर हाडले सगळे साडयो बिडयो घातले बॅगान. एक व्हडलें बॅग आनी एक हँडबॅगान कितें केलें पयशे मोबायल म्हाका कोणी वॉच दिल्लें तें वॉच ATM कार्ड सगळें भितर. आनी हांव अशी एक्चुली कितें करतालें हांव सदांच गाडयेचे डिकीन घालतालीं. ते दिसा कितें जालें म्हाका खबर ना म्हाका वाटेक काम आसा गव्हर्मेंट ऑफिसान म्हाका बॅग जाय न्हू म्हणून तें हांवें फुडल्यान घेतलें आनी ना घातलेलें डिकीन. मागीर तें घेतलें ऑफिसान पळय जाल्यार 10 जालीं. आतां म्हाका पावोंक जाय आसलें न्हू हांवें पयलीं सांगलेलें तें भयणीक म्हजे हांव दुसऱ्या घरांत येता नाजाल्यार म्हाका लेट जाल्यार हें करूं नाका दुसऱ्या घरान येता हांव. सो हांवें पयलो टायम 10 जावन गेलें. आतां म्हाका 11 पावोवपाक जायना जातलें अशें म्हाका हें ना. हांवें तें फॉर्म भरलें बेगीन सगळें केलें आनी येयलीं 10:30 जालीं. आनी आमच्या थंयच्यान आतां हायवे जाला न्हू तेवटेन आतां हायवे पयलीं हायवे ना आनी गाडी बॅग कितें केलें व्हडलें बॅग आहा न्हू त्या बॅगान घातलें धाकटें बॅग. आनी म्हाका खबर ना तें गाडयेक हुकाक लागला काय तें खबर ना कित्याक हांव फास्ट सारकी. आनी अशी गाडी सोडली हांवें फास्ट. म्हाका अशें न्हू देव आमचो इतलो मोगाळ हांव सदांच न्हू म्हाज्या कानान घालता देवाचें उतर आयकता आनी जिबेचें देणें येताना हांव सदांच वयताना पासून हांव तेंच करता म्हजें काम. कानान देवाचें उतर आनी जिबेचें देणें जिबेचें तें उलयतालीं न्हू आनी कानान म्हाका टॉक आसलें तें बंद जालें म्हणजे मोबायल पडलो न्हू म्हाजो. हांवें म्हटलें म्हाका लेट जाता तें मोबायलाक पळोवन परत करूंक रावचें पडटलें म्हणून हांवें कितें केलें परतूय गाडी सोडली आनी गेली फुडें पावलें. आनी आतां म्हटलें कितें म्हाका दिसता 11:15 जालीं आतां म्हाका वचोन फायदो ना. सो हांव भयणीक फोन करूंक गेली करसवाड्या पावलें आनी फोन करूंक गेलें जाल्यार बॅग ना आनी फोनूय ना. आतां कितें करतलें टेंशन म्हाका. आनी तुमी जाणा न्हू मातसो देंवचार कितें करतलो तुजें बॅग मेळटलें आसलें पूण भांगर आहा न्हू भितर आतां तुका मेळना तें. हांवें म्हटलें ना जेजू म्हाका तें हांव म्हाजें चडशें स्क्रिप्टचें फेवरेट म्हणजे कितेंय ना सापलें कितें काम जायना कशें दिसता न्हू म्हाका. हांव रोखडेंच लूक 4:18 आनी जेनेसीस 39 कंपेर करता. सर्वेस्वराचो आत्मो बॅगाचेर आसा आनी देवाचो फावर म्हजेर आसा अशें म्हणीच रावली. पूण हांव रॉंग वे गेली पुणून रॉंग सायडीन गेली कित्याक एवटेन बॅग पडला जाल्यार बॅग ना प्रेशर सारको. पूण जिबेचें देणें इतलें फास्ट तुमी जाणा न्हू प्रेशराचेर कितें जाता तें इतलें फास्ट. आनी स्क्रिप्चर मागीर बॅग ना न्हू आतां कितें केलें चेंज केलें स्क्रिप्चर. सर्वेस्वराचो आत्मो बॅग मेवला तेजेर आसा आनी देवाचो फावर म्हजेर आसा आनी जिबेचें देणें पळय हांगा आमी म्हणटा न्हू देवाक आमी कशें बुजोवंक जाय आत्म्यान आनी स्वतान आत्म्यान आनी स्वतान सोत आत्मो समजता. सोत देवाचें उतर हांगा घेवंक जाय आनी आत्म्यान आमी बुजोवंक जाय. सामर्थ्य वसुरेक सांगता न्हू आतां टायम येयलो हांगा थंय बुजपाचें ना पूण मनशांनी आपणाक आत्म्यान आनी स्वतान बुजोवंक जाय. हांव हांगा स्क्रिप्चर सोत आनी आत्मो मनीस गेली आनी सकयल पावलें. एक भुरगो आसलो स्कुलांतलो कॉलेजीचो. हांवें म्हटलें बाबा म्हाका मातसो फोन दिता गे आंटी म्हण लागलो.
हांवें म्हाका फोनार म्हाज्या फोन केलो, घेयना, रिंग जाता. 2दा केलो, रिंग जाता. आतां म्हटलें आनी ते दिसात न्हू हांवें गाडयेन पेट्रोल वयताना हांव सदांच गाडयेन पेट्रोल घालना, ते दिसात घालूंक ना. आनी म्हजे कडेन गाडी उलयता. कितें म्हणटा? पेट्रोल कवर जाता. तूं भोंवताय पळय 2 रावंड मारलाय पळय गाडी पळय उलयता. हांवें पळयलें. हांवें जेजू म्हटलें, हांव म्हटलें आतां वयता, म्हाका खबर ना पूण तुजेर पातयेता येता हांव. जिबेचे देणे म्हाजे फास्ट, हेल्मेट बसून म्हाजे अहें वयता, गाडी फास्ट. आनी स्क्रिप्चर स्पिरीट ऑफ द लॉर्ड येता. आनी हांवें वयताना न्हू एक भयण टॉक आयकलेलें. एक भयण मॅप काडलेलें न्हू, मॅपाचेर ते गांवांनी वचपाक मार्क करताली. ह्या गांवांनी म्हाका वचपाक जाय म्हणून ती सांगताली टिचींग. आनी तिणें स्क्रिप्चर घेतलेलें लूक 18:27 न्हू तें. लूक 18:27 जे मनशा कडेन जायना तें देवाशी जाता. तें म्हणटा हांव हांगा, ते मनशाचें जायना देवाशी जाता. आनी हांवें म्हटलें जेजू एक गाडयेन तर हांव पेट्रोल घालीत म्हाज्या पर्सींतल्या पयशांनीच घालतली, नाल्यार हांव घालची ना. आनी हांव गेली, वयताली, म्हाका आनी उडाशिल्लो. आनी हांव सांजची क्लास पासून 3:30 म्हजी क्लास आसा, कॉन्फरन्स क्लास हांव घेता. ती पासून ते क्लास हांव घेतली. ते मोबायल वचून घेतले नाल्यार हांव घेवची ना आयज क्लास, म्हणजे घेवचीच ना. आनी घेतली जाल्यार न्हू तुजी टेस्टिमनी हांव दितली बरी आयज सगळ्यांक, बरी टेस्टिमनी. आनी हांव गेली आनी आमगेर आमच्या सुचोवली कोण सोयऱ्यां येयल्लीं भयणीगेर वयतालीं. हांव भयणीगेर गेल्लें आनी मागीर जायना न्हू ताजे कडेन वचपाक. ती सकयल बसलेली. म्हाज्या फ्रेंडाची भयण आसली. तिका म्हटलें म्हाका फोन दिता म्हाका तूं. ती म्हणली घे. तिणें विचारूंक ना म्हाका कित्याक तुजो फोन कितें जालो कांय विचारूंक ना. फोन घेतलो आनी हांवें फोन केलो. म्हाज्या मोबायलार पयलीं गेलो, रिंग जाता. मागीर भयणीक केलो. हांवें सांगलें हांव येयना तुका व्हरपाक, हांव येयना, हांव पावली तुमच्या घरा पावली रुमार. आनी इतल्यान हांवें तेज्या घोवाक फोन केलो, भावाक. तो कसोच घेयना फोन, एंगेज मेळटा तेजो. आनी हांव सुशेगाद बसलें. हांव तेंच्या कडेन बरी उलयतां, कोणाकूच सांगूंक ना, मागूय म्हणून सांगूंक ना आनी बॅग सांडलाय म्हणून सांगूंक ना. म्हाज्या मनान फक्त सर्विसराचो बॅग मेळ्ळा तेजेर देवाचो फावर आहा. मनशाची जायना तें देवाची जाता. आनी तुज्या कडेन उलयता वचून जाल्यार भितरसून हांव जिबेचे देणे उलयतां. आनी भयणीन म्हाका परत फोन केलो, तेजेच फोनार केलो. म्हाका तें विचारना तुजो फोन खंय काय म्हणून तें विचारना. आनी परत फोन केलो म्हाका व्हरपाक यो. हांवें म्हणलें म्हाजे गाडयेन मुगो चड पेट्रोल आहा. ते म्हणलें यो गो तूं, कांय जावचें ना, पेट्रोल लागींच तें. आनी हांव गेलें, तें येयच ना जालें. म्हाज्या मनान येयलें तिजो घोव थंय फाटल्यानूच कामाक वयता. हाज्या इल्लें आसलें. हय, फेथ. आतां फेथ म्हणजे कितें? फोत न्हू, हें हांवें फेथ उलयलां न्हू, म्हाका जाय तें उलयलां न्हू. आतां फेथ म्हणजे कितें? दिसना त्या वस्तूचें सोत मानप आनी तें तुजें जातलें. सगळें फेथ म्हणजे कितें तें? हां, तेका लागून म्हटलें हांवें चड पेट्रोल म्हाका जाय न्हू, चड पेट्रोल जायलें म्हाजे गाडयेन म्हणून म्हटलें हांवें. ओके, फाल्स न्हू हें, एक फेथ तो अनसीन. आमी अनसीन उलोवंक जाय न्हू. कितें शिकता आमी हांगा? दिसता तें उलोव म्हणून? सिस्टर, दिसता तें उलय म्हणून शिकता आमी काय दिसनाच्या वस्तूचेर आमी सोत मानप? भावार्थ म्हणजे हांवें शिकयलें दिसा. फोट मारप ना, हांवें फोट मारूंक ना. ओके, तशें म्हणपाक जाय आसलें. पूण हांवें म्हाका जाय आसलें न्हू. आतां आमी भावार्थ म्हणजे कितें? तुका जाय तें उलयताय न्हू तूं. हय, सांगता राव. मागीर ओके, खोटें उलोवंक ना हांवें ना. फेथ उलयलां आनी भावार्थ उलयलां. मागीर हांव त्या भावा कडेन गेली आनी फस्ट टायम न्हू हांवें तोंड उगडलें आनी भावाक सांगलें, जाणाय जिजू म्हाजें बॅग वाटेक पडलें. तूं कितें गाडी स्वर्गार चलयताय? तुजी मौत खंय आसा? तूं स्वर्गार चलयताले गाडी काय म्हण लागलो. आनी ते ऑफिसान सगळें आसलें तें पळोवपाक लागलें. हांवें म्हटलें जें मनशाची जायना तें देवाची जाता. आनी फुडें उलोवंक ना तेणी. मागीर ते सगळे जाण आसले. 18:27 लूक 18:27 ब्रदर.
म्हटल्यार हांवें म्हटलें न्हू आनी ते थंय आसले तेच्यानी म्हाका येयले आनी विचारूंक लागले कितें आसलें बाय. हांवें म्हटलें कितें हांवें सांगूंक ना. हांव जाणा न्हू पयलींच तापला भाव आनीक वट्टले आसले न्हू. हांवें म्हटलें ATM कार्ड प्रॉपर्टी पेपर आसले. हांव नको कित्याक प्रॉपर्टी पेपर हाडले ते पूण प्रॉपर्टी पेपर आसा भितर. तो म्हणूंक लागलो आतां तुका पुलीस स्टेशनार वयचें पडटलें. पुलीस स्टेशनार म्हणल्यार मातसो हें जालें पूण हांव तरी म्हाजें स्क्रिप्चर म्हणीच गेली पुलीस स्टेशनार घिबेचे देणे यूज करीत गेली पुलीस स्टेशनार. पुलीस म्हणलो म्हाका कितें आसलें विचारूंक लागलो कितें कितें आसलें बॅगान. हांवें तरी सांगलें प्रॉपर्टी आनी ATM कार्ड फोन तेंच सांगलें. आतां हांव जाणा न्हू व्हडलें इन्वेस्टिगेशन जातलें सगळें. हांवें गाडयेर बसली. तो म्हणलो हांगा न्हू हें म्हापसा तूं ते वटेन वचोंक जाय. हांव ते वटेनसून येयल्या न्हू धारगळी कोलवाळे ते वटेन वचोंक जाय त्या पुलीस स्टेशनाचेर वचोंक जाय. हांव गाडयेर बसली आनी जेजूक सांगलें जेजू म्हाका आनीक पुलीस स्टेशनार वचोंक व्हरो नाका म्हाका वचोंकूच नाका. तेच्या पयलीं म्हजें बॅग मेवलें गाडयेर बसलें म्हाका वचोंक नाका. आनी जिपेचे देणे यूज करता करता एक भयणीची म्हाका टेस्टिमनी याद येयली. ती भयण खंय काजाराक वयताली आनी तिणें एक ड्रायव्हराक सांगलेलो व्हरोंक यो म्हणून आपणाक णवांक वचोंक जाय आनी भुरग्यांकूय नेसयलें म्हणटा. 7:30 जर 8 8:30 जाले तरी फोन मारता ते फोनूच घेयना ड्रायव्हर. आनी आपणाक म्हणटा चट करून उडो आशिल्लो. भुरगीं तापयतली न्हू तूं म्हाका कित्याक ड्रायव्हर येना कित्याक नेसयला जाणा न्हू. सगळीं चिंतना म्हणटा येवंक लागली आनी आपणाक म्हणटा तेन्ना उडो आशिल्लो. आमच्या भोंवतणी गार्डीन एंजल आसा न्हू आमच्या भोंवतणी देवाचे दूत आसा न्हू. ताका सांगलें म्हणटा तूं वच आनी त्या ड्रायव्हराक सांग म्हाजो फोन काड म्हणून. आनी तिणें फोन केलो काडलो खंय आनी घेतलो आनी काजाराक पावली. आतां म्हाका टेस्टिमनी थंय उडो आशिल्ली. हांवें म्हटलें कितें जाणा म्हाजें हिंचेला वच आनी तें बॅग मेळ्ळा त्या हँडलाक सांग फोन घे म्हणून म्हाजो आनी बॅगान कितें आहा तें ताका दिश्टी पडोंक जायना फक्त फोनूच दिसूंक जायो. आतां कोणाक सांगता एंजलांक सांगता. आनी जिपेचे देणे म्हाजे कंटिन्यू चालू आहा. गाडयेर बसल्या बसून जाल्यार जिपेचे देणे आनी हांगा देवाच्यान मनशाच्यान जायना तसलें कांयच देवाच्यान जायना तसलें मनशा कडेन जायना पळय तें देवाशी जाता. हे उलयत हांगा आनी जिपेचे देणे ते वटेन एम्बुलन्स बीन वयता आनी एम्बुलन्सानाकूय मागणें हो झेतलो मोडचो ना लांब हांव बसत देवाचें उतर परगडटलो हें सगळें तांकांय म्हणटा. आनी एग्जॅक्ट डॉक्टर एग्जॅक्ट मॅडिसीन दिल्यार आनी तो बरो जाला आनी तुजें उतरूच परगडटा. आनी ते एम्बुलन्स बीन येता तांकांय मागणें करता. आनी भयणीचो फोन येयलो म्हाज्या न्हू घोवाच्या हेजेर. तो बॅग म्हणटा. हांवें म्हणलें कितें बॅग मेवला ते म्हजो बॅग सांडला म्हणजे हांवें ताका सांगूंक ना न्हू. आनी तेजो फोन येयलो म्हाका. हांवें डायरेक्ट म्हटलें बॅग मेवलें तर म्हाजें. हय म्हणलें कोणाक तरी मेवलां. आतां तो खंयचो कुडाय आनी खंय बॅग पावलें म्हाजें वेर्ना. तो कामाक येता वेर्ना. हांवें फोन घेतलो तर तो म्हणलें कितें जालें ते फोन घेतलो आनी आमी सांगलें हय म्हाजें बॅग सांडला. तो म्हणलेलो ती तर येयना जाल्यार आपूण पुलीस स्टेशनार दिता. तो नाका म्हणून सांगलें न्ही ती येतली कित्याक तेच्या घोवाक 1 ते 3 पेरान ब्रेक आसलो. आमी जिपेचे देणे तरी पूण हांवें जिपेचे देणे सोडूंक ना. आतां पणजे ताका एड्रेस सांगलो खंय यो म्हणून. हांव म्हाजे जिपेचे देणे आनी तेच उलयतां. स्पिरीट ऑफ द लॉर्ड इज ओपन हिम गॉड फेवर ऑन मी आनी म्हाजे मनशाचे जायना देवाशी जाता पळय आत्म्याचे मागणें. आनी जेन्ना हांव गेली तेन्ना तेणी म्हाका बॅग हाडून दिलें. पळय हांव तुज्या बॅगां हांवें बॅग पयलीं उगशिल्लें म्हाजें बॅग तशें आहा जेजू कारगा. तो म्हणूंक लागलो जायते म्हाका म्हणलो फोनाचो म्हणल्यार कांय खबर ना. म्हाजो मातसो वॉल्यूम लो आसलो आवाज सावंड न्हू मातसो स्लो आसलो ताका आवाज येवंक ना. पूण जेन्ना एंजलाक हांवें सांगलें न्हू त्या टायमाचेर आपणाक म्हणटा फोनाचो आवाज येयलो. आमच्या झुली ती आहा न्हू म्हाजे सासूमाची फ्रेंड तिणें म्हाका सांगलेलें आपणाक मम्मी म्हणून. आनी त्या मोबायलाचेर हांवें मम्मी म्हणून सेव केल्लो. आनी घोवाकूय तेणें फोन केलो ताका लागना जालो म्हणटा हजबंड म्हणून आसलो न्हू तेणें ताका फोन केलो. आतां कोण फॉल्ट सांगचो ना न्हू. ते मम्मीक म्हणटा फोन केलो आनी मम्मी म्हणटा घुसपाटली. मम्मीन मागीर हेजे कडेन काडून दिलो आनी मम्मीक हांवें म्हणलें मम्मीक म्हाजें कांय खबर नासलें. आतां तो मम्मी म्हणून आहा न्हू आतां केन्ना फास्ट उलोवची ना न्हू मम्मी म्हणून मम्मीक फोन केलो आपणें म्हणटा तुज्या फोना वचून. आनी आमी बॅग घेतलें आनी ताका मागणें केलें हांवें. हांव नको तो जाणालें आनी मागणें केलें ताका खूब अशें म्हणजे तेजे फुडाराक वचो तेजे बिजनेस तेजें कितें चिंतना सगळीं हें कर. आनी म्हाका म्हणलेलो भाव ताका पयशे दी काडून. हांवें ताका पयशे दितालें. तो म्हाका म्हणलेलो सिस्टर ना भयणी म्हाका हे पयशे नाका
पयशे आयज फाल्यां वयतले पूण तुवें जें म्हाका मागणें केलां न्हू तें म्हाज्या लायफ टायम पुरो म्हणून लागलो. थँक्यू जिजस. पळय कशें आमी आत्म्यान आनी स्वतान बुजूंक जायी. हय समजता. मागीर म्हाका ही टेस्टिमनी हांवें हांगा सांगलेली. सगळी हांव बॅग तूं कित्याक घेवन गेलय, अशें कित्याक करूंक ना, तशें कित्याक करूंक ना. हांव टेस्टिमनी पळय न्हू मेवळी ती फाटल्यान क्वेश्चन कित्याक. आनी ह्या बॅगाचे टेस्टिमनी म्हाका जायते लोकांनी न्हू टेस्टिमनी मेळत पासून तुजे बॅगाची टेस्टिमनी आमच्यो अश्यो टेस्टिमनी जायत्यो टेस्टिमनी तांकां जाल्यो. देवाक महिमा हाडपाक सगळें जाता न्हू. आमी मुद्दाम कोण करता. आतां सगळीं मुद्दाम केलेले अशें म्हाका तापयताली पूण मुद्दाम न्हू ही सगळी देवाक महिमा येयली न्हू. सगळी तेजे वचून जायते लोकांचे दोळे उगडले न्हू, सेन्सान येयली न्हू. ब्रदर कितें म्हणटालो. आं टू व्हिलर कारान पडटले कशें बॅग बाय. वाटेर पडले गो. मागीर हांवें मागणें केलें. आं ते गरजेचे मागणें कशें केलें पळय तें न्हू. समजता न्हू. चड गरजेचे आमी आत्म्यान आनी स्वतान. अदी सिस्टर शिकयताली न्हू आमी खाली मायंड आसा म्हणटकूच देवाचें उतर घेवंक जाय आनी जिबेचे देणे उगलोवंक जाय म्हणून. कळ्ळें. तुका आतां कितें प्रॉब्लम आसा तूं हांगा घे. म्हाका आतां प्रॉब्लम आसलें कितें म्हाजें बॅग सांडलेलें. समजलें. म्हाका प्रॉब्लम आसलें म्हाका बॅग मेळोंक जाय आसलें. तर म्हाका ही स्क्रिप्चर घेतली हांगा मॅडिटेट आनी हांगा जिबेचे देणे फास्ट उलोवंक लागली. समजलें. म्हणून म्हाजें बॅग मेळ्ळें नाल्यार मेळचें नासलें. म्हाका जर हांव देवाच्या उतरान नासली तें बॅग गेल्लें आनी कांकणां गेल्लीं. कितें म्हणटा तुमी. हां सारकें न्हू. ताका लागून आमी सांगता तुमी देवाचें उतर शिका शिका. सगळीं जाणां सांगता न्हू येवन. सगळीं जाणां सांगता बायबल पेन बूक घेवन या. स्कुलान वयता तशीं सांगता न्हू सगळीं जाणां. कित्याक सांगता. आमच्या बऱ्याक. तुमी शिकल्या आमकां बरें. तुमच्या बऱ्याक तुमी शिका. पळय आतां हांवें हें देवाचें उतर शिकलेलें म्हणून कितें जालें. बऱ्याक पडलें न्हू. म्हाकाच फायद्याक पडली. अशें न्हू म्हाज्या जिवितान जायत्यो टेस्टिमनी आसा दुयेंसाचे वरसून बीन. कित्याक हें देवाचें उतरूच म्हाका सुटका दिला. हांव केन्नाय जाल्यार सांगता देवाचें उतर शिका. एक भयण आहा म्हाजे आमी विकली प्रेयराक वयता ती म्हणटा हांव सदांच सांगता न्हू कंटिन्यू इन द वर्ड ऑफ गॉड. म्हाका कितें प्रॉब्लम येयले म्हणटकूच कितें आवाज येता म्हाका सिस्टर तुजो कंटिन्यू इन द वर्ड ऑफ गॉड कंटिन्यू इन द वर्ड ऑफ गॉड. हांव मागीर तिका सांगता कित्याक जाणा त्या उतरानूच म्हाका जिवीत दिलां. आयज पासून उबी आसा हांव ह्या उतराक लागून उबी आसा. हें उतर देवाचें उतर जें शिकलां तें म्हाका फायद्याक हाडटा. म्हाका न्हू म्हाज्या वचून दुसऱ्यांकूय खूब जाणां फायद्याक येता. समजता आमी कित्याक सांगता देवाचें उतर करून. आनी जेन्ना म्हाका कळ्ळें देवाचें उतर इतलें इम्पॉर्टन्स हांवें कॉन्फरन्स क्लास स्टार्ट केली लॉकडावनाचेर. ती आजुनूय चलता. आनी आतां जायत आतां न्हू ब्रदर जुलियो आफ्टरनून म्हणजे आतां सगळीं क्लासीन इतली फायर जाल्यार. एक भयण आसली म्हाका म्हणटाली सिस्टर म्हाका एक दीस तरी तूं देवाचें उतर शिकय न्हू. एक दीस तरी देवाचें उतर शिकय न्हू म्हाका. तुका एकूय दीस जायना म्हाका देवाचें उतर शिकोवंक. बायल्या गांवांत गोंयची ती. हांवें म्हटलें हांव करतां पूण तुका एकल्याकूच न्हू हांव एक क्लास करतां तुमच्याच गांवची नांव घालून बायल्या गांवचीच हांव ती क्लास करतां. आनी तेजेर हांव सॅटर्डे घेताली. मागीर ब्रदर जुलियो बीन आफ्टरनून घेतालो. दुसरे म्हणजे कॉन्फरन्स क्लास हेचेर करताले बेश्ट्या फोनाचेर वॉट्सॅप न्हू बेश्ट्यावर. तेन्ना आमकां सगळ्यांक एक एकल्याक घेवचें पडटालें. सो हांवें एक दीस ब्रदर फोनार विचारलो कितें करुया ब्रदर. ती क्लास आनी ही क्लास एक करुया. ते क्लासीन ब्रदर आसलो. ब्रदर म्हणलो वय सिस्टर कर तूं. कोणी येता तांकां जॉयन जावनी कोण नाका तांकां नाका म्हणून लागलो. आमी जॉयन केली क्लास ती. आनी ती क्लास आजुनूय चालू आहा. आमी ना बसून जाल्यार कोण ना कोण घेता सांगून येयला तांकां. आनी तितून इतल्यो टेस्टिमनी न्हू ब्रदर. टेस्टिमनी जायत्यो जाणां सांगता. आनी मागीर ब्रदर म्हणलो की आमी इंग्लीश हिंदी बीन सगळी स्टार्ट करुया. तर आमी इंग्लीश क्लास फोनाचेर आं फोनाचेर बरें काम चलता. करूं येता आमच्यान वॉट्सॅप कॉल. इंग्लीश जाली 9 to 10 सकाळची सद्दां सांजे 3:30 ते 5 आनी रातचे आसा 8:30 ते 9:30 पर्यंत. 5 ते 6 हिंदी. आख्खो मोबायल आख्खो दीस जेन्ना घरा आसता न्हू बरें न्हू कोण ना कोण घेता आनी डिस्कशनूय करता. आनी ती भयण आतां आमकां शिकयता. ती भयण एकूच दीस ती म्हाका टायम ना म्हणटाली. ती सदांच रातची बसून आसता. आतां
मातसो टायम मेळ्ळ्यार पुरो क्लासीन येता ती. आतां काल ती सांगताली आपूण 9:30 जावन पावतली म्हणटाली, पूण ती काल 9 ती क्लासीक आसली. पळय कितली देवाच्या उतराची ताळ लागल्या आनी दुसऱ्यांक शिकोवपाक ती शिकयताली. अर्दे कोणी घेतले आनी अर्दे तिणें घेतले. सो आमी जाता तितले देवाच्या उतरान कशी वाडोवंक जाय तें पळोवया आमी. आनी दुसऱ्यांक कशी आमी वाडयतली. जें आमकां कितें मेवलां, आतां आमकां 5 दीस जाले न्हू, कितें तरी मेवलां न्हू, तें आमी कशें दुसऱ्यांक घेतली तें पळोवपाचो, तो फोकस आसपाचो. आनी तुका वाडोवंक जाय देवाच्या उतरान जाल्यार दुसऱ्यांक शिकोवंक लाग. एकल्याकूच दी देवाचें उतर. म्हाजी क्लास कित्याक जाणा, म्हाजी क्लास पयलींच स्टार्टींग सुबेज जाल्लें, कित्याक हांव हावस टू हावस बायबल क्लास घेताली. ती म्हाजी स्टुडंट्स आसली म्हणून म्हाका मोबायलाचेर जेन्ना हांवें स्टार्ट केलें जाणा 10-12 तरी आसतालीच. आतां आमचे क्लासीन 25 जाणां हांगा पासून नासची ना. फोनार 25 जाणां आसता न्हू. 15 तरी एका जाताच क्लासीक जॉयन. सो आमी कशी दुसऱ्यांक ब्लेसींग घातली ती पळोवपाक जाय. जेन्ना म्हाका कळ्ळें हें देवाचें उतर, हांव केन्नाय चिंता म्हजें बॅग मेळचें नासलें. म्हाका फाटल्यान डॉक्टरान सांगलेलें हें घावो जाल्लो, म्हाका एक पूय येयल्ली. डॉक्टर म्हाका सदांच रिपोर्ट दितालो. म्हाजी भयण भियाताली सारकी, कडकडटाली, रडटाली. म्हजी फ्रेंडां सुद्दां रडटालीं थंयसर, कित्याक हांव बारीक जाल्ली आनी डॉक्टर म्हाका गेल्ले फावटी एक रिपोर्ट दितालो. ऑपरेशन जाल्लें म्हाजे फाटीचें, हांव शॉर्टकट सांगता. एक रिपोर्ट दितालो, पूण हें देवाचें उतर म्हाका घोटाय दिताली. म्हाजी भयण म्हणटाली एका फोन कर, तेका फोन कर. एक दीस हांवें भयणीक रडटा आनी भियाला म्हणून डॉक्टराक काडटा आनी कितें कितें दिता म्हणून हांवें भायर येयलें क्लिनिकासून. अशें आलयलें. तूं जाणाय हांव 1 Peter 2:24 कितें म्हणटा, हांव जेजूच्या गायनी बरी जाल्या आनी हांव जेतली नातरां पोंटुरां पयसर हांवें आजून कांय पळोवंक ना. म्हाका कांयच जावचें ना. तूं भियो नाका ह्या डॉक्टर रिपोर्टाचेर. खंयचें म्हाका घोटाय येयली देवाच्या उतरान. ताका लागून हांव जाणां हें जिवीत कितें तें. डॉक्टर गेल्ले फावटी म्हाका रिपोर्ट दितालो आनी म्हाजी मिस्टेक जाली. हांव तें सांगता तुमकां. जेन्ना म्हाज्या फाटीचें पूय येयल्ली ती म्हाका दिश्टी पडोन सुबेज जाली. डॉक्टरा कडेन गेल्ली आमी प्रायवेट, पूण तें सांगना भितर मातयेर सावन येयली आनी ती फावपाक सांगलें डॉक्टरान. आनी हांवें ऑपरेशनाच्या वखदार कितें सांगलें जाणां, एक सॉंग आसलें वर्दी इज द लॅम्ब, थँक्यू फॉर द क्रॉस. तें सॉंग हांव म्हणून गेली न्हू आनी म्हाका कांय भिरांत कशी येयली उठना फुडें हें हांव फर्स्ट टायम न्हू म्हाजें फाटीचें हें फावपाक. हांव तें सॉंग्स म्हटलें आनी हांव त्या सॉंग्सांत आसली. म्हाका हांवें व्हिलचेर नाका सांगलें. म्हाका म्हणलें बस. आसा जाल्यार बरी पालखेन खंय बसलें हांव आनी हांव बरी गेलें देवाक. जेजू म्हाका बरो भोंवडटा म्हणून. हांवें चिंतूंक ना तें व्हिलचेर म्हणून हांवें हांगा चेंज केलें, पालखेन बसलें आनी हांव गेलें आनी खुर्चेर बसली, घुसयलें म्हाका. आतां म्हाज्या मनान कितें आसलें, सॉंग्स वर्दी इज द लॅम्ब, थँक्यू फॉर द क्रॉस. ते सॉंग्स म्हणटाले आनी म्हाजे पांय हांव नको केन्ना हालोवंक लागलें. ते म्हाका कांय खबर ना. डॉक्टर येयलो आनी म्हाका हांसता आनी हांव पळयलो डॉक्टराक, कित्याक हांसता काय म्हाका हो. हांव ओग्गीर रावलें. तांकां सिस्टरी आहलें, एका पळय आतां हेजें फावपाचें आनी पळय पाय तो खुर्चेर बसला आनी म्हणूंक लागलो. हांव कित्याक रेस्ट इन पीस म्हणटा न्हू आमी ब्रदर, रेस्ट इन पीस. केन्ना आमकां रेस्ट इन पीस मेल्या उपरांत देवाच्या उतरान. ब्रदर म्हणटा तो आयकलां न्ही तुमी, रेस्ट इन पीस, रेस्ट इन पीस. तुमकां म्हणटा वा न्ही आतां कितें म्हणटा रेस्ट इन पीस हय दिसता न्हू. पूण मॅथ्यू 11:28-29 आसा. वी फायंड KJVच आसतलें ब्रदर, पळोवया. वी फायंड रेस्ट टू आवर सोल. पळय हांगा पळय. बट ही सेट द थिंग्स वीच आर इम्पॉसिबल विथ मॅन आर पॉसिबल विथ गॉड. कळ्ळें. जी वस्त मनशाक जायना ती देवाक जाता. पळय मॅथ्यू 11:28 आमकां दिसतलें रेस्ट इन पीस, रेस्ट इन पीस. आमी सगळ्यांनी कितें आयकलां, रेस्ट इन पीस केन्ना मेळ्ळे उपरांत न्हू. आतां देव आमकां कितें सांगता तो पळोवया. मॅथ्यू 11:28-29 कोंकानीन ना तें. कोंकानी तुज्या आत्म्यांक समाधान मेळटलो अशें ना तें. समाधान मेळटलो तुका अशें आहा. 28 पळोवया पयलीं. यू वील फायंड राव
Come to me, all who labor and heavy laden, I will give you rest. सगळ्यांनी मजेशी येवंक जाय. कोण कोणाक वजें ना सांगा. वजें आहा? आं सगळीं जाणां वज्यान चेपल्या ती मजेशी या म्हणटा. हांव तुमकां समाधान करतलो. कितें म्हणटा सिस्टर? कोंकणीन 28 वाच. सगळीं तुमी कोस्ट कोत्ता आनी अजाच्या बारान खाला आसा ती मोजेशी येयात आनी हांव तुमकां समाधान करतलो. कळ्ळें न्हू? सगळीं आमकां सगळ्यांक वजें आसा न्हू, ती सगळीं जेजूशी या. आमी मनशाची वयता वजें घेवन वचना. मागीर मनीस कितें केलें? मागीर पयलीं हांवें ताका सांगलें, तेणी सगळ्यांक सांगलें. कोणाचो पुण्याव? जेजू म्हणटा मजेशी येया. आमी सगळीं वजें घेवन कोणा कडेन वयता? मनशा कडेन वच सांगला. मागीर मनशान कितें केलें? ताका कित्याक ब्लेम करता तुमी? कोणाची मिस्टेक आहा? कोणाची मिस्टेक आहा सिस्टर? आतां वजें घेवन आमी मनशा कडेन गेली आनी मनशान नांव पिड्ड्यार केलें. कोणाची मिस्टेक? मनशा कडेन गेली, कोणा दुसऱ्या कडेन फ्रेंडा कडेन गेली आनी त्या फ्रेंडान नांव पिड्ड्यार केलें. कोणाची मिस्टेक? हय, पूण हांव मनशा कडेन गेली. कोणाची मिस्टेक? म्हाजी न्हू. हय, देवा कडेन वचपाक जाय. मागीर पळय कितें सांगता. टेक माय योक अपॉन यू एंड यू लर्न फ्रॉम मी, फॉर आय एम अ जेंटायल एंड लवली इन हार्ट एंड यू वील फायंड rest for your soul. After that, or before that? I mean, when we find rest for our soul? When we come to God and give our burden to Him and take His yoke upon you and learn from Him. From me म्हणटा तो. आपणा कडेन शीक. कितें शीक? तूं म्हाका तुजें वजन दी आनी देवाचें उतर घे आनी ते शेक तुका कितें सांगता तें. आनी तो जंटायल आनी तो लव तो सारको बरो. हां, जंटायल कांय न्हू. मोगाल. हां, मोगाल आनी जंटायल दुलोप खायजाचो इन हार्ट म्हणटा तो. यू वील फायंड रेस्ट फॉर युअर सोल. हां, तुज्या आत्म्यांक शांती मेळटली जेन्ना तुजें बर्डन तुजें वजें काडून जेजूक दितलय आनी तेन्ना तेजें देवाचें उतर घेतलें आनी शिकतलय. तेन्ना तुज्या आत्म्यांक कितें मेळटलें? समाधान मेळटलें. रेस्ट फॉर युअर सोल. नॉट आफ्टर डॅट. राग येयलो? हां, मरणा उपरांत न्हू म्हटलां म्हणून? सिस्टर ओके. हांवें कितें केलें तुका? थँक्यू जीजस. आनी मातशें बरयलें. ओके. आतां आयकता परत येतलो बाबाळ. ओके. कित्याक देवाचें उतर आयकून बाबाळ येता. आतां तूं आयक. हां, कळ्ळें न्हू? केन्ना आमकां रेस्ट इन पीस? थँक्यू जीजस. केन्ना आमकां रेस्ट इन पीस? तुजें वजें काडून तेच राग येयल्लो वजें काडून देवाक दिता आनी तेजें मोगाची उतरां आमकां चलयता. तें उतर घेवन आमी चलता तेन्ना आमकां रेस्ट इन पीस. समजता? कळ्ळें न्हू? केन्ना आमकां रेस्ट इन पीस मेल्या उपरांत? हां, हांव म्हणटाली म्हाका ते दिसा उडास ना. कित्याक ब्रदर म्हणटालो न्हू बोन रेस्ट इन पीस म्हणटालो. तुमकां म्हटलें कितें दिसतलो? ब्रदर हो कितें म्हणटा काय रेस्ट इन पीस दिसतालें न्हू? ब्रदर जुलो म्हणटालो. आमी शिकल्या ही कॉन्फरन्स क्लासीन आमकां हें रेवल्युशन मेवलां. थँक्यू जीजस. समजलें? हां, आजून कितें आसा समजोवपाचें? आनीक आसा कितें कन्फ्युजन आसा? कर ब्रदर कर. रा मायक घेवन येता.
सो हे सारकें आमी हें म्हणटाले न्हू रेस्ट इन पीस मेल म्हणटरी न्हू ओके. आतां जेन्ना आमी हिंगा संवसारां जियेताय तेन्ना ओके आमगे मन सगळें उचामळ आसता वयो ना उचामळ आसना आं आमी जेन्ना देवागे उतर घेताय ओके देवागे उतर घेताय आनी तेजे मेडिटेट कोताय वय न्हू मेडिटेट कोताय आनी तेजे उतरां वरवीं आमी जियेताय ओके. आतां जेजून कितें म्हणलां थिंगा मॅथ्यू 11:28 कितें म्हणलां वोजें तुगेलें आपल्याको दी केन्ना मेल म्हणटरी जित्ता आसतना न्हू जित्ता आसतना तुवें तर वॉच दिलें मागीर तो 29th वळी कितें म्हणटा यू वील फायंड रेस्ट फॉर युअर सोल न्हू आं तें रेस्ट फॉर युअर सोल संवसाराकूय थिंग न्हू पयलीं हिंगा प्रिपेर जावन वयता तूं ओके हिंगा प्रिपेर जावन वयता तें रेस्ट इन पीस म्हणटा तें संवसारान गायलां ओके देवान गायलें ना तें आमी म्हणटाय ज्यो चाली केल्याय आमी रेस्ट इन पीस म्हणपाच्यो तो मनीस त्यो आयकता रेस्ट इन पीस म्हण जाल्यार मेलो मनीस आयकता आयकपा जालो न्हू तेणें ताका आयको येना तें रेस्ट इन पीस म्हळ्यार ओके तेणें हिंग कितें केलें त्या प्रमाण तो रेस्ट घेतलो न्हू सारकें न्हू थँक्यू जिजस ते रेस्ट इन पीस आमकां आतांच ताका लागून तो म्हणटा तुमगेलें बारादीक वोजें तुमी आपल्याको दियाय आनी तुमकां रेस्ट मेळटलें थँक्यू जिजस. कळ्ळें न्हू कळ्ळें सिस्टर ओके. आतां मी लास्ट टायम कितें शिकताले आमी हाजिराच्या झाडांक न्हू पानांनी भरलेलें झाड कोण दुसऱ्याचें चित्ता आं आपल्याचें चित्ता आनी फ्रूट दुसऱ्यांक न्हू. सो आमी बायबलान हें आसा तुमी वाचपाचें माठ्ठा आनी मॅरीचें जाणा तुमी माठ्ठा कितें जालें कंप्लेन करूंक लागले न्हू ग्रांबलींग करूंक लागले कित्याक जेजू तेंगेर येयलो आनी तेज्या वांगडा शीस येयलें जेवण जाय आसलें न्हू ती जेवण करताली एकलीच करता म्हणून बडबडूंक लागली. आतां माठ्ठा कोण जालें पानांनी भरलेलें झाड काय फ्रूट आसलें ताका आं आमी घरान आमच्या जाता काय पानांनी भरलेलें झाड कशें आमकां हांव जाता पानांनी भरलेलें झाड न्हू तें आमी जेन्ना कंप्लेन करता हांव म्हाका कोण हेल्प करिना म्हाजें कोण चिंतिना हांव एकसुरें आसा म्हाज्या कोणाकूच पडोंक ना आं कोणूच म्हाका हेल्पाक येना हांवेंनूच करूंक जाय हें सगळें हांवूच सदांच घरान रावंक जाय हांवूच सदांच किचनान आसूंक जाय जाता न्हू हें झाड कोण फ्रूट आहा तेका म्हाका एकलेंच सांडला आमच्या कडेन जेजू ना सो जेजू कितें सांगता हेब्रू 11:13-5 हांव तुका सोडचो ना आनी सांडचो ना कोण सांगता मनीस जेजू आमच्या वांगडा जेजू 24/7 आसा तर आमी एकसुरी आसा कोण तर एकसुरी आसा सिस्टर तूं एकसुरी आहा हां देव आहा जेजू आहा केन्ना सोडचो ना आनी सांडचो ना तुका केन्ना सदांच आसतलो कळटा हां आमी सदांच आमचें कितें आसता उणेंपण आमकां दिसता पळय तेंच उलयता न्हू उलयना आमी ताका कोण म्हणटा पानान भरलेलें झाड न्हू आमी खरेंच पानान भरलेलीं झाडां जाल्या फक्त पानां आपणाचें चिंतता सगळो करता हांव 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 आपणाक जाय थंय म्हाजी फॅमिली करता म्हाजें कोण आयकना कोण हें करिना घरान खर्च करिना हांवूच करता हांवूच कोण जालीं आमी कोण जालीं सेल्फीश आं
आमी सेल्फीज आमचे आप सवाणपण आमचेशी आसा हे तेन्ना आमी कोण जातली माट्टा घरान. हां मॅरी पयला देवाचें उतर आयकता बसून. उलयना चड उलयता. आं ब्रदर म्हणटा देवाचें उतर आयकता आयकता ते रेस्ट इन पीस जाता. मरोंक ना. आं मेले बीन समस्या मॅरी जिते आसा ते दुसऱ्याचे चित्ता थंयसर आपूण आयकतो देवाचें उतर आनी दुसऱ्याक कशी आयकतली. उलयता ते मॅरी उलयना माट्टा उलयता. आमी कोण जाल्या उलयता ती काय बरें देवाचें उतर आयकून रेस्ट इन पीस. आमी घरा वतकूच आमकां एक टेस्ट येतल्यो म्हणून तुमकां सांगता हांव. आनी हांव जेजूक आर्गां दिलें म्हजें टिचींग अर्दें उरलेलें दिसा. हांवें म्हटलें जेजू थँक्यू कित्याक म्हाका तें सांगूंक जाय आसलें. घरा वयतकूच आमकां असलें जाता. म्हाका जाता म्हणटकूच तुमकां जातलेंच न्हू. हां म्हाका इतलें देवाच्या उतरान जावन म्हाका टेम्पटेशन येता हें बुडबुडूंक जाता माट्टा जाता हांव पानांनी बोललेलें झाड जाता हांव सेल्फीश जाता. तुमकां जावचें ना. हांव मागीर कितें करता पवित्र आत्म्याक वयता म्हाका शिकय. आजुनूय म्हाका कळना फॅमिलीन कशें मोग करूंक जाय म्हाका शिकय. बुडबुडटा आनी मागीर वयता. पवित्र आत्मा मागीर म्हाका शिकयता. वयता हांव पवित्र आत्म्याक. कित्याक रोमन्स 5:5 म्हणटा न्हू पवित्र आत्म्या वरवीं म्हज्या काळजान मोग ओतयलेलो आसा. तेकाच खबर आहा न्हू हो मोग कसो दिवंक जाय तो. तोच म्हाका शिकयतलो न्हू. कित्याक तेणीच म्हाज्या काळजान मोग ओतयला न्हू. पवित्र आत्म्यान काळजान मोग ओतयला न्हू. मागीर कोणा कडेन वचोंक जाय मोग करूंक जायना जाल्यार पवित्र आत्म्या कडेन वचोंक जाय न्हू. समजता. मोग करूंक जाय तेणी ओतयला काळजान न्हू. तेजे कडेन वयचें पडलें न्हू विचारपा कशें म्हाज्या भयणीचो मोग करूंक जाय भावाचो मोग करूंक जाय. हांव म्हाका शिकय येता हेज्या वखदार. हांव सेल्फीश जाल्यार म्हाजोच कोण मोग करिना कसो दिसला म्हाका. शेजाऱ्या कडेन जायना म्हाका मोग करूंक. पळयता तुमी म्हाका शिकय. तुवेंच म्हाका ही शेजाऱ्या दिल्या. तेंच्या वांगडा उलोवंक जाय म्हाका कशें उलोवंक जाय कितें हांव एंट्री करूंक जाय. जायना. पळयता आत्मा आसा न्हू तो हेल्पर. काल आयकूंक ना तो आमकां हेल्प करूंक दिलेलो आसा. आमी पळयता आत्म्या कडेन हेल्प मागचो जाणा आमी वयता सगळ्यां कडेन वचना. हां आनी तुमी जाणा जायरस न्हू रोमन्स ऑफिसर शेतपती तो कोण जालो सेंच्युरियन्स. तो कोण जालो तो आपल्या चाकरांक घेवन जेजू कडेन येयल्लो न्हू. चाकर बरो नासलो म्हणून चाकराक हाडूंक नासलो तेजे मागणें घेवन येयल्लो जेजू कडेन. तो कितें म्हणटा तो सेल्फीश न्हू तो फ्रुटान भरलेलो सगळे झाडान भरलेलो. आमी जी जाळ्या गाय झाडान भरली दुसऱ्याच्या हुस्क्यान भरलेली आहा. आमच्या शेजाऱ्याक कोण आहा ताका आमी हाडटा जेजू कडेन हाडटा ताका जेजूची वळख दाखयता काय आमी पानांनीच भरलेली जाल्यार फ्रूट आसूंक जाय न्हू आमच्या झाडाक. आतां हो येता आनी ताका सांगता तरी सांगता तूं म्हज्या घरा येवचो म्हूण फावना चाकराक मागणें करूंक. तूं हांगाच उलय. कितले फ्रुटान भरला पळय तो आनी कितले भावार्थ आसा. असलो भावार्थ जेजूक जावो. हां तूं येवन तो हांगाच उलयलो म्हजो चाकर बरो जातलो. आनी तो एग्जाम्पल कितें दिता आपणाचें सांगता तो. म्हाज्या सकयल म्हणटा लोक आसा कामाक आनी ते हांगा यो हांगा येता थंय वच थंय वयता ते सांगता जेजू. म्हणटो तो जेजूक सारको वळखतालो. आमी वळखता जेजू कोण तो. जेजूच्यान कितें करूं शकता. जेजूच्यान मनशाची जायना ते देवाशी जाता म्हणून आमी वळखता जेजूक. वळखता तो वळखतालो जेजूक सारको. तेच्या अंडर एंजल आसा देवाच्या एंजलाक काम करता म्हणून तो आपणाचें एग्जाम्पल सांगता. म्हज्या खाला ते कामाक आहा ते हांगा यो हांगा वच थंय वच वयता. म्हणजे जेजूक सांगता तूं हांगा तर ऑर्डर घालची तुजे एंजल वचून थंय काम करतले. आमी जेजूक सारको वळखला काय खंय जेजू यो म्हाज्या वांगडा यो म्हाज्या घरा यो म्हाज्या घरा. खंय जेजू म्हाज्या वांगडाच आसा. आनी एकूच उतर उलयत जाल्यार म्हाजो चाकर बरो जातलो. कितलीं उतरां उलोवंक जाय आमकां तेच आमकां जूड जाता न्हू. आमी सगळ्यांक फोन मारता म्हाजे प्रॉब्लम आहा मातशें प्रे कर. आवय म्हाका इतले प्रॉब्लम आहा. फोन मारप हें न्हू पूण शिकप चड गरजेचें. आतां आमी फोन मारलो आनी आमी अवेलेबल ना. कितें जातलें तुमचें प्रॉब्लम. हां तुमी शिकल्यार तुमी हें करतल्यान न्हू. शिकलेच जाल्यार तुमी करतल्यान न्हू. जशें हांवें शिकलें म्हणून देवाचें उतर
उलयले न्हू बॅगा वखतार म्हाज्या फाटी वखतार उलयले न्हू शिकले म्हणून देवाचें उतर आनी डॉक्टर रिपोर्ट कंटिन्यू आसलो म्हाजो मागीर हांवें तुमी सोडूं नाका आनीक आसलें म्हाका ट्रिटमेंट फुडें मागीर दुसऱ्या डॉक्टरांचे एडवायस घेतले ते म्हळ्यार घावो पेकतलो कांय ना ताका फुडें आसलें मागीर हांवें जेजूचो इवन म्हाका बँडेज आसतना हांव रिच आवट करतालें चुडीदार घालतालें दुपट्टा घालतालें असो हे बँडेज दिसताले न्हू फाटीक वयतालीं आमी दुसऱ्यांगेर ते घेवन बसोंक नासली ते फाटीक हें जालें तेन्ना म्हाका एक धाकटो भुरगो एक फोन येयलो म्हाका आनी म्हाका फाटीचें हें आसा दुखता म्हाका गाडी चलोवंक जायना आनी एके भयणीक हांवें फोन केलो म्हाका म्हटलें थंय वचपाक जाय ते बीन कोणी सांगलें चर्चीन एनावन्समेंट केल्लें ते म्हळ्यार सिस्टर चर्चीन आमच्या चर्चीन कोणी मिसाच्या फादरीन एनावन्स केला कोणाचे तरी एक भुरगो धाकटो बरो ना आनी 5 करोड मागल्या हांवें म्हणलें 5 करोड न्हू गो 5 लाख ना सिस्टर हांवें सारकें आयकलां ना ना 5 करोड हांवें म्हणलें 5 लाख हांवें म्हणलें कितें म्हाज्या मतीन हेणें सारकें आयकूंक ना आतां म्हाका वचोंकूच जाय हांवें म्हणलें एड्रेस ना मागीर तेणें एड्रेस काडून धाडलो केन्ना धाडलो म्हाज्या फाटीचे 4-5 दीस कितें जाल्ले काय 1 वीक कितें जाल्लें आनी घावो सारको ताजो आसलो इतलो भितर वयतालो न्हू दुखतालो म्हाका ते एका फोन मारलो एका फ्रेंडाक ते म्हणलें म्हाका अर्द्याक येता सिस्टर तूं हांवें ताका सांगलें हांव ब्लेस आहा गो गाडी चलोवपाक ना सिस्टर तूं अर्द्याकूच यो न्हू मातशी हांव म्हटलें कोणाक सांगना गाडी घेतली आनी अर्द्याक गाडी पार्क केली आनी ताका सांगलें पळय फाटीक म्हाजे सिस्टर काय जायना चलया म्हटलें आमी गेली धाकटो भुरगो तो खरेंच 5 करोड ट्रिटमेंट ताका 5 करोडाचें 5 वर्साचो भुरगो आसलो दिसता का 5 करोड हांवें म्हणलें 5 करोड हांवें म्हणलें कितले अशें कित्याक 5 करोड म्हाका असो शॉक खो न्हू 5 करोड थोडे पयशे 5 करोड बॉम्बे पयलीं 2-3 वर्सां पयलीं कितें पोलियो टायप कसो कितें आसलो तो भुरगो पूण म्हाका खबर ना आमीच रोंग ना लिप तें 2 करोड आसले म्हणटा तो 2-4 वर्सां पयलीं आतां 5 करोड जालें म्हणलें भांगराचें हॉस्पिटल म्हाज्या फ्रेंडाक म्हटलें भांगराचें हॉस्पिटल बीन काय कितें गो हें म्हटलें कोण ना सिस्टर म्हाकाय म्हणलें कांय कळना हे दीत बाटले हाडले आनी 4.5 लाख म्हणलें बाटलेचे मागीर म्हाका कळ्ळें खरेंच करोड आसूं शकता कित्याक येदीच बाटली एकूच बाटली आनी तेचे कितले मेडिसीन आसताले इल्लेशें आहा भितर आनी 4.5 लाख बरयला ते हेचेर बॉक्साचेर हांवें म्हणलें कित्याक म्हटलें न्हू हांवें सिस्टर पळय ही बाटली न्हू 4.5 लाख हांवें मागणें केलें हांवें म्हटलें थँक्यू जिजस इंटरनॅशनल पास्टर हो इंटरनॅशनल प्रिचर म्हटलें हो ती म्हाका अशीच पळोवंक लागली हांवें म्हटलें इंटरनॅशनलूच तो प्रिचर तेजे म्हटलें देवसानान पयला म्हूण ताका 5 करोड दिल्या म्हणटा आमी व्हडलें टायटल आमी दिवया ताका म्हटलें कितें दिवया इंटरनॅशनल प्रिचर कित्याक देवसानान दिला म्हण आमी वगी रावया 5 करोड आमी तेज्या पेक्षा व्हडलें मारया म्हटलें इंटरनॅशनल प्रिचर हांवें मागणें केलें न्ही पूण सांगता अशें आहा मनीस संवसारान आमी तिका खूब देवाचें उतर केलें सिस्टर म्हाका आनी केन्ना येता आनी तुमी म्हणजे तिका इतलें देवाच्या उतराचेर कम्फर्ट मेळ्ळो तिका लोक सगळे अशे आदार करताले तियात्र करून आनी कितें करून लॉटरी घालून कितें करून लोकां कडेन मिनिस्टरा कडसून अशे पयशे घेवन तिका आदार केला आमी तिका फक्त उतरांनी उतर दिलें तें म्हणटा उतरान चड घोटाय येयली आपणा आवय तिची आजुनूय हांवें जेन्ना नंबर घेतलेलो म्हाज्या मोबायलाचेर आजुनूय आसा इंटरनॅशनल प्रिचर म्हणून आजून तिका वॉयस मॅसेज बीन धाडटा सो आमी देवचाराक भिवंक जाय आमी तेज्या वयल्यान आमी हें करूंक जाय सिकनेस ताका विचारूंक ना हांवें सिस्टर आमकां सिकनेसाची चड गरज आमकां त्या देवाच्या उतराची गरज तिका कितें जातालें आतां पळय आमी कित्याक विचारना न्हू सिकनेस आतां तुका सगळीं जाणां विचारता सिकनेस कितें जालें कितें आतां हार्ट परत परत दुखावता न्हू तेज्या वाट्याचें आमी ताका मेडिसिनूच दिल्लें बरें कित्याक मेडिसिनूच दिल्लें बरें न्हू हांव चडशें विचारूंक वचना आनी एकूच विचारलें कित्याक 5 करोड
ते म्हाका जाणा जावंक जाय आसले. आतां सगळ्याक तो स्कुलान नॉर्मल स्कुलान वचूंक लागलो. मागीर थोड्या दिसांनी पयलो तेका टी व्ही हेजेर घालता, आजुनूय वयता तो मातसो प्ले कितें करतालो दिसा. आमी जाणा तो इंटरनॅशनल प्रिचरूच म्हणून. हांव जाल्यार म्हाजो फेथ देवाचेर सारको आहा. तो इंटरनॅशनल प्रिचर म्हणून तो प्रीच करतलोच देवाचें उतर. ल्हानपणासून ताका लागून जायती फॅमिली जायतो लोक जेजूशी पावलो. प्रेज गॉड न्हू. पयलींच तेजें मिशन तयार जालें. सो आमी कितें सांगूंक जाय, आमचें दूख काय आमी दुसऱ्याच्या दुखान पडोंक जाय. लास्ट मंथ न्हू ब्रदर जुलियोचो तुमी पळयला न्हू किबोर्ड. आनी थोडी येयली तेंच्यांनी पयलो आसतलो. ब्रदरीन किबोर्ड यूज करूंकूच ना. एक भयण येयली ती करताली न्हू. आतां ब्रदरच्या मनान कितें जातलें. पानान भरलेलें झाड काय फ्रूट दुसऱ्यांक दिवपाचें ना म्हणटा ब्रदर. आपणाक म्हणटा म्हाजो किबोर्ड आनी म्हाका ना. आनी देवचार म्हणटा कितें कितें घालतालो म्हणटा मोतीन. मागीर म्हणटा आपूण थँक्स गिवांग स्टार्ट केलें आनी मागीर ताका उडाश येयलो. आमी जाणा 5,000 लोक आसलो आनी एक भुरग्या कडेन कितें आसलें. एकाच भुरग्या कडेन 5 उणें आनी 2 नुस्तें आसलीं. तो उडाशे तेणी काडले आनी दुसऱ्यांक सगळ्यांक दिलें न्हू. तशें हांव म्हणटा आपणाक उडाश येयलो आनी आपूण आर्गां दिवपाक लागलो. आमकां जाता न्हू एकदां आमचें कितें कोणाक दिलें म्हणटकूच जायना जायना. तेन्ना आमी कोण जाता काय. पानान भरलेली जाता न्हू. आमचेच चित्ता न्हू. त्या भुरग्यान 3 दीस तो भुरगो उपाशी आसलो. तेज्या आवयन दिल्लें आसतलें नाल्यार कितें तरी आसतलें ताका टिफीन दिल्लें आसतलें न्हू. आमी दिता न्हू टिफीन तो हें. पूण तेणी आपणाचें चिंतूंक ना त्या टायमाचेर. म्हाका भूक लागल्या हे लोकांक काडल्यान दिलें तेणी. आमी ती जाता फ्रूट दुसऱ्यांक दिवपी जाता. जावपाक जाय आमी दुसऱ्यांक दिवपी. कसो आमी आदार करतली दुसऱ्यांक. कशी आमी ताका ब्लेसिंगान भरतली. समजता. पानांनी भरलेली जावपाक जाय आमी. आमकां घरा कडेन जायतो सवय आसा पानान बरोवंक आनी दुसऱ्यांक आदार दिवपाक. इवन मिनिस्ट्रीन बसून जाता. आमी देवाच्या उतरान बसून आसल्यार आमचेशें जाता हें. आमचें चिंतपाक समजो जाता न्हू. हांगाय जाता आमचे भितरूय जाता. म्हाका खूब वर्सां जालीं. ही तरी टीम मेंबरां कांयच न्हू. आमी दुसरे मिनिस्ट्रीन आसली 60 टीम मेंबरां. कितली 60 नॉर्थ सावथ. पूण देवाचें उतर आसलें. केन्नाच अशें झगडी जावंक ना. केन्नाच. कितलीं वर्सां आसलीं 10-12 5-6 वर्सां तरी पयलीं आमी अशी सेपरेट 5-6 वर्सां तरी एकवटान काम केलां. पूण एक स्क्रिप्चर आसलें आमचे कडेन. हांव सगळ्यांक सांगतालें कितें जालें जाल्यार डबल फॉर ट्रबल तें डबल ब्लेसिंग. कितें काम एक्स्ट्रा जाल्यार डबल ब्लेसिंग. कोणी कितें म्हणल्यार डबल ब्लेसिंग. डबल ब्लेसिंग न्हू आमकां. डबल फॉर युअर ट्रबल म्हणटा देव. जितले त्रास जाता तितले आमकां डबल. खूश सांग जाय. घरा कडेन गेले पानांनी जांग कशें दिसता हे डबल ब्लेसिंग येता म्हाका. खंयतरी म्हाका प्रमोशन मेळटा. काल भयण सांगताली न्हू जितले आमकां प्रॉब्लम येता तितले आमकां वयर वयर वयता. आमी तर प्रॉब्लम नाका म्हटल्यार वयर सकयलूच उरतले आमी. प्रॉब्लम येता जाल्यार आमी खुशाल जावंक जाय म्हणटा. त्रासाच्या वेळार खुशाल रावंक जाय. कित्याक आमकां प्रमोशन मेळटा वयर वयर. समजता सिस्टर. जितले त्रास येता तितले तुका प्रमोशन नाका आमकां. आतां एकूच तुमी घेवन गाठीक मारून वचपाचें. तेन्ना आमकां कोण कितें म्हणटा दिसता म्हाका एक सुरे पावण म्हाका आनी कितें कोणी कितें म्हटलें कितें हें जालें तें जालें म्हाका बरें डबल ब्लेसिंग येता. कितें म्हणटलें कितें म्हणटलें सिस्टर तूं. डबल ब्लेसिंग येता न्हू. येयलें डबल ब्लेसिंग. दिसना बसना म्हणपाक जाय आमी भावात. समजता. कळटा न्हू तुका. हय म्हणजे प्रॉब्लम येयले म्हणटा ते प्रॉब्लम कशें पळोवंक जायना आमी. म्हाका हे ब्लेसिंग डबल ऑपॉर्च्युनिटी म्हाका हे आशिर्वादान भरपाक फुडलें प्रमोशन म्हाका समजता. फुडलें प्रमोशन मेवलें म्हाका.
हांसपाक जाय, डान्स करपाक जाय म्हणटालो ब्रदर. डान्स करपाक जाय न्हू. म्हाका एक भयणीची टेस्टिमोनी याद येयली. थँक्यू जिजस. भयणीचो घोव न्हू एक सोरो पियेतालो आनी तो एक दीस असो खूब सोरो पिवन येयलो आनी आपल्या काजनांक गाय सोंपपाक लागलो, बुरश्यो गाय सोंपपाक लागलो. तेंच्यांनी पुलिसाक फोन मारलो. पुलीस येयले आनी ताका असो घेवन मारून ताच्या बायलेन पळयलो. बायलेन कांय म्हणूंक ना. बायल म्हणटा आपूण गेली आनी ती मागण्या घेताली आमच्या वांगडा, आमच्या शेजाराक. गेली आनी बाथरुमान म्हणटा अशें डान्स केलो. तिजें ऑपरेट केल्लें. थोडेच म्हयने जाल्ले पूण तरी म्हणटा दुखतालें. म्हणटा आपूण अशी डान्स केले म्हणटा बाथरुमान कित्याक कोण येयना न्हू डिस्टर्ब करूं. रुमान कितें करता गो इतल्या रुमान जाता न्हू. आपूण म्हणटा इतलें डान्स केलो आनी भायर सरले आनी भावाक फोन मारलो मातसो वचून पळय म्हणून आनी डान्स करूंक गेली. म्हणटा भावान फोन केलो म्हणटा तो ना मुगो, पुलीस स्टेशनार ना. घरा त्याच पुलिसान ताका इतलो मारून बरो हाडून घरा सोडला. अशें दिसतालें म्हणटा ताका मारून येयला ताका आनी भायर आयज धाडचोच ना खो. डान्स केलो बायलेन तिची. प्रॉब्लमांक पळोवंक ना. एका ताका फोन मारूंक ना. भावाक सांगलो तूं वचून पळय म्हणून आनी इतलेंच सांगलां आनी कोणाकूच फोन मारूंक ना. कितें केलें? डान्स केले. आमी डान्स करपाक जाय. आमकां जेन्ना असले कोश्ट येता तेन्ना आमी संतोश भरीत जावंक जायी. कित्याक आमकां फुडलो रिवॉर्ड आसा आमच्या लायफान. घरा हितूंक आमकां आसतलें न्हू, सगळें बरें आसतलें. आमी मागण्यान येयल्या म्हणटकू ना. सिट्युएशन एकदां तोयत आसतलें, एकदां सिट्युएशन सॉल्व जातलें. पूण आमी कितें शिकले न्हू तें आमी प्रॅक्टिसीक घालपाचो टायम. आतां रिट्रीट हांगा काबार जालो पूण आमच्या जिविताचो रिट्रीट स्टार्ट जाता. हें जें शिकलां तें प्रॅक्टीस करपाक. जें शिकलां तें प्रॅक्टीस. आतां एक नेवीन वयता तो शिकला तो प्रॅक्टीस करता न्हू. लढाई येना फायट तेंचें कितें आसता तेन्ना झगडो जावन सगळीं कशी करूंक जाय ताका कळटा न्हू. तशेंच आमच्या जिवितान आतां मिलिटरी कशें काम करता तशें आमच्या जिवितानूय स्टार्ट जाता. जायना तेन्ना आमी कशी तयार रावंक जाय. सगळें देवाचें उतर जिबलेर गान्स गुयो घालीत रावपाच्यो देवाच्या उतराच्यो. जिबेचे देणे रोलिंग हे सगळें आमी करून आमच्या घरान आमच्या फॅमिलीन आमचे मोदें सगळें जें चोरून येलां न्हू आमचें. देवान आमकां सुबामपणाचें जिवीत दिल्लें न्हू जेजून. तें चोरान चोरून येलां न्हू. आमकां दिश्टी पडना न्हू. तें आमी झगडोन घेवपाचें. किंगडम ऑफ गॉड टेक बाय फोर्सान घेवंक जाय देवाच्या उतरान. आमकां इंस्ट्रुमेंटूय मेळ्ळा आतां जिबेचे देणे रोलिंग करून घेवपाचें न्हू. प्रॉब्लम म्हणटा 7 टायम्स ते चोरान आमकां पे करूंक जाय. सगळ्यांक घेवंक जाय 7 फावटी. हय चोरलां तें परत घेवपाक जाय जाल्यार आमी तयार आसूंक जाय. जें कितें आमी हांगा शिकलां तें प्रॅक्टिसीत घालपाचें घरा वचून. समजता? जे नोट बरोवन येल्यार घरा वचून बरोवन काडा सगळें. बायबलान खंय आहा कितें आहा सगळें. हांव करतालीं तशी. नोट्स वयताली घरा कडेन बरोवन काडटाली सगळें परत. हांगा शिकलें न्हू परत स्क्रिप्चर पासून परत बरयताली. आतां मॅथ्यू 11:28 चिकन वज्यान बरयली म्हजेशी हांव परत बरयताली. करा बिजी रावा. टायम आहा आमकां. टायम ना. टायम काडूंक जावं ना जाल्यार देवचान आमकां टायम दिवचो ना. थँक्यू जिजस. समजला न्हू कितें शिकलां तें समजलां न्हू. गाठीक मारला न्हू. गाठीक कित्याक म्हणटा आदी लोक जाणा गाठीक मारताले पयशे आनी कितें करताले गरज तेन्ना सोडटाले आनी यूज करताले. आतां तशीच आमी देवाची उतरां गाठीक मारलेली आहा न्हू. गरज तेन्ना आमकां फायद्याक पडटली. जेन्ना तांकां गाठीक मारता ते पयशे गरज तेन्ना तांकां फायद्याक पडटाले न्हू जाणा आदी. सो आमी गाठीक मारून येला न्हू कितें तरी 5 दिसांक पवित्र आत्म्याक घेवन वचा वांगडा. तो केन्ना सांडचो ना आनी सोडचो ना. ताका सदांच तेज्या वांगडा उलोवंक शिका. ताका सांगूंक शिका प्रॉब्लम. संवसारान मनशांक सांगूंक वचो नाका. पवित्र आत्म्याक सांगा
कितें जायना पळयतात मागीर सांगा म्हाका हेल्प कर ह्या सिट्युएशनान हांव पडटा परत परत पडटा ह्या सिट्युएशनान म्हाका कितें करूंक जाय म्हाका शिकय पळयतात मागीर तूं म्हाजो हेल्पर हितून हांव कितें करूं कसो मोग करूं कशें बोगसूं कशें ताका आदार दिवन तेजे कशें आतां इतलें आसा उलयना तेजे वांगडा कशें उलोवंक हांव तो तुका वाट तयार करतलो जेन्ना तूं तेजेर डिपेंड रावता तेन्ना तेजेर सारको पात येवन रावता तेन्ना तो एक आमचो हेल्पर जावन आसा समजता कितें विचारूंक जाय कोणाक कितें समजोंक ना हां समजला न्हू आतां आमी कितें करया वयच्या पयलीं मातशें रोलिंग गिफ्ट ऑफ टंग्स यूज करुया उबी रावया हालेलुया 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 शिकारा बरा 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 करा 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 शिवारा बरा 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 शिकारा करा 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 शिकारा बरा 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 करा 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 ओ सोतमाना ह्या वेळार सगळे कुडीचे दुयेंस पिडाचो नाश जाता आमी जशी रोल करता आमचो सर्गीचो बापूय आमच्या वांगडा रोल करता त्या वखदार आनी ते दुयेंस पिडा जसो शिव रानान गडजरतालो आनी सगळीं जानवरां भिवून पळयतालीं थंय सोतमाना आमच्या भितर आसले सगळे दुयेंस भिवून पळोवले म्हणून सगळे अशे पळयता म्हणून त्या वखदार जेजूक आर्गां सगळीं चिंतना जी वायट चिंतना आसली जायते खूब एकसूरपण आसले हे त्या वखदार जेजू सांगता तुज्या वांगडा हांव आसा हांव तुका सोडचो ना रोल कोट जी बाब भयणां आतां एकसूरपणान जियेता तेंच्या बसत तेंकांय हो सांगाती जो सांगाती आमकां मेवला जो सोडचो ना आनी सांडचो ना मोरासर आमच्या वांगडा आसतलो तो सांगाती तेंच्या वांगडा आसा ह्या त्या वखदार कोणूच एकसुरी ना ह्या संवसारान सोतमाना येद्या वखदार आमची फॅमिली मोबायलाच्या एडिक्ट आसा जाल्यार मोबायलांनी खेळटा गेमी भुरगीं बाळां कॉलेजीची भुरगीं तरणाटे येद्या वखदार जेजू जेन्ना आमी रोल करता तेन्ना सर्गीचो बाप तेंकां सुटका मेळटा येद्या वखदार तेंकां सुटका मेळटा आनी ते बायबल मोबायलाचेर बायबल शिकता म्हणून जेजूक आमी सोतमानया जी कोण हॉस्पिटलान आय त्या वखदार कसल्या कसल्या दुयेंसांनी हॉस्पिटलान आसा डॉक्टर बीन सगळे जेजून मागलेले आसा तेंकां त्याच प्रमाणे मेडिसीन दिता आनी तेंकां सुटका मेळटा त्या वखदार त्या दुयेंसांतली सोतमाना येद्या वखदार कोण हॉस्पिटलान आसा तेंच्या बसत घरांनी आसा डॉक्टर रिपोर्ट्स येद्या वखदार खुर्साचेर सगळे दुयेंस तरे तरेचे इन्फॉर्मेटी तरे तरे दुयेंस पिडा ह्या वेळार जेजूचे कुडीन वयता जेजूचे कुडीन गेला म्हणून सोतमान्य आनी आर्गां दिता ह्या वेळार कोणाक एकसूरपणा वरवीं जीव दिवंक सोदता सुइसायड करूंक वता तेंकां सुटका मेळटा एक दर जेजूच्या नांवान सगळ्यांक तेंकां सुटका मेळटा तेंकां जिवीत मेळटा लांब अवकाश नात्रा पण जेजूचे उतर परगोडपाक तेंकां चिंतना येता म्हणून जेजूक आर्गां दिवया काजारी जिवीत
एकठांय येता. Restoration coming in the marriage life. Thank you, Jesus. सगळ्यांक सुटका मेळटा. वाश्टेपणाच्या हितूंतले बॅरिनसाचे सुटका मेळटा आनी सगळ्यांक भुरग्याचे देणे अब्रामाचे बेसांव फावो जाता आनी सगळीं हांव फादर ऑफ मॅनी नेशन आनी मदर ऑफ मॅनी नेशन जाल्या म्हणून तुका तुका आर्गायता. नवी डिश दिता. नवी डिश मेळटा सगळ्यांक कोणाक. जेजूच्या नांवान सोतमान्या नवी डिश मेळटा. ब्लायंडनेसाचे सगळं डिस्ट्रॉय जाला. कुडीन गेल्या जेजूचे कुडीन गेल्या सगळे कुड्डेपण त्या वक्तार. एबॉर्शनाचो नाश जाला त्या वक्तार. सगळे डॉक्टर सगळे देवाच्या उतरान बोललेले आसा म्हणून सोत मानता. बेडीर चलोंक जायना. पांयांनी मुयो कशें येता कितें जाता सगळ्यांक तेज्या वक्तार. गाये जाल्या पांयांक येद्या वक्तार सगळ्यांक सुटका मेळटा. सोतमाना कोण बायला गांवांत वचपाय तेंचे विजा सगळे जालेले आसा त्या वक्तार. कामांनी सगळ्यांक व्हड फायदो मेळटा. जे कोणाचे बिजनेस आहा तितून सगळ्या बिजनेसान देवाच्या उतरा प्रमाणे ती चलयता तेंचे. जे कितें मागोंक येयल्लें सगळें आमकां मेळलेलें आसा म्हणून जेजू गार्गाचेर रोलिंग करे. गिफ्ट ऑफ टंग. थँक यू जीजस. आमचे सगळे मिनिस्ट्री बसत, आमचे टीम मेंबरां बसत, ब्रदर जॉन्सना बसत, तेजे फॅमिली बसत आमी रोल करूया आतां. सगळे बरेपण तांच्या जिवितान येयला म्हणून. थँक यू जीजस. प्रेज यू जीजस. स्वर्गीच्या बापा आमी तुका आर्गां दिन वाचता. हे 5 दिसां पासत तुज्या वांगडा आमकां तुज्या उतरान तुज्या वांगडा आमकां रावपाक हो सोयीक दिलेले पासत. दिसारी रात तुज्या उतर शिकोवन उतरार कशें मॅडिटेट करूंक जाय आनी आमकां कळोन येयला. आमी जेन्ना घरा आमकां टेस्ट येतल्यो तेन्नाय आमकां पवित्र आत्मो जो आदारी आसा तो आमकां हेल्प करतलो. हर एक घडी
तुज्या भाशेन आमकां जावच्याक जेजू भाशेन जेजूचें जिवीत जिवपा पासत दुसऱ्यांक बोगसोणें दिवंक आनी मोगाचें जिवीत हो मोग शिंपडोवपा पासत जोड एकल्याक आमकां जेजू भाशेन मदर ट्रिजा भाशेन सेल्फलेसान हो मोग दिवपाक जें कितें म्हाका कोणा कडसून कितें मेळटलें म्हणून न्हू जेजू, पूण जशें तेंच्यांनी वावर केलो तसोच आमकांय तूं वावर करूंक शिकयलाय सेल्फलेसान कोणाची आस जायनासतना. त्या पासत जेजू तुका आर्गायता. तुवें आमकां हें शिकोवन आमची मोनां नळसुल्लाय, मोनां बदल्ल्याय, आमची चिंतनां बदल्ल्याय तुका जाय तशी आनी तुज्या चिंतनांनी चलोंक हें बरेंपण जिवीत घेवन आमी दुसऱ्यांक दिवपाक वयता जेजू. एक वावराडी कशी हो बी आमच्या शेतांनी दुसऱ्यांच्या शेतांनी बरें बी मोराना तसलें घालपाक वयता जेजू. आनी तूं आमच्या वांगडा आसा, तूं आमकां सोडचो ना आनी सांडचो ना म्हूण तुका आर्गायता जेजू. आमी येयल्या तशी परत वचना तुजें बरें गिरेस्तकायेचें भरलेलें तें उतर सगळ्या परस हे भांगराच्या परस व्हडलें उतर घेवन आमी वयता आमच्या कानांनी जेजू काळजान जेजू. आनी आमी जाणा तें काळजान कितें आसा तितलें तोंडासून भायर सरतलें आमचें म्हणून तुका आर्गायता. तुका आर्गायता जेजू. तूं आमच्या शिकयलाय पवित्र आत्म्या तूं आमच्या वांगडा आसलोय आनी आसतलो सदां काळ. त्या पासत तूं सदांच आमच्या तोंडासून उलयताय म्हणून तुका आर्गायता. सगळ्यांक आमकां नवें काळीज दिलेल्या पासत खडपास अशी काळज आसलेले काडून आमकां एक मोगाचें काळीज एकामेकाच्या मोगान एकामेकाच्या हुस्क्यान एकामेकाच्या आदारान भरलेलें काळीज आमी घेवन वयता जेजू म्हणून तुका आर्गायता जेजू. ही आमकां जी सुवात वापरूंक दिल्या आनिकूय आमकां सुवाती वापरून दिल्या आनी येतल्यो तेंचेरूय भरपूर तुवें आदी फुडें आशिर्वाद घातला म्हणून तुका आर्गायता. आमचे ब्रदर जॉन्सना पासत जे सुवातेर आसा तूं तेजी सेवा तूं तेज्या वांगडा आसा आनी तूं सगळें कितें तें सगळो तूंच तेजो देवाच्या उतरान ताका बरेंपण जिविताचेर आनी जे सुवातेर रिट्रीट दिता थंयसरूय जायती बाबोयणां उतराची पाटलाव करता म्हणून जेजू तुका आर्गायता. उतर शिकता आनी उतरानूच रावता म्हणून तुका आर्गायता. आमची सगळीं टीम मेंबरां आमच्या किचनान वावर हेल्पर रांदता सगळ्यांचेर तुवें तेंचे फॅमिलीचेर आमचे सगळ्यांचेर भरपूर आशिर्वाद आनी बरेंपण तुजें वतयलाय म्हणून जेजू तुका आर्गायता. जे सुवातेर आमी वयतलीं तुजें हाचेरपण पयलींच वयता आनी तुज्या तोंडान आमच्या तोंडानसून तूंच उलयता जे सुवातेर आनी ती सगळीं देवाच्या उतराची पाटलाव करता म्हणून जेजू उतर आयकता आनी उतर शिकता म्हणून जेजू तुका आर्गायता जेजू. सगळीं बाब भयणां आहल्यां ती सगळीं वयतलीं घरा एकतो तुवें सैनीक कशें केलें जेजू एका झुजाक आमकां कित्याक तुवें सांगलां आमकां तायण्यो झुजां येतलींच ते झुजोवपाक तयार केल्या म्हणून 5 दिसांक म्हणून तुका आमी आर्गायता. आमी आत्तेरां तुज्या उतराची काळजान भरून वयता जेजू आनी आमी जैती वोन जावन जायत्यो गोवायकी घेवन येतलीं पोरती आनी सगळ्या दुसऱ्यांक आमी सांगतलीं आनी दुसऱ्यांक एकठांय करतलीं तुज्या राज्यान म्हणून तुका आर्गायता जेजू. सगळें तुवें आमचें आयकलाय आनी सगळें बरेंपण आमकां दिलाय कित्याक वयरसून सगळेंच बरेंपण येता. त्या पासत जेजू तुमी आमी येयल्या तशी बरे भाशेन घरा वयता सगळीं म्हणून तुका आर्गायता जेजू. सगळ्यांचे बसीचेर गाडयांचेर सगळ्यांचेर तुजो आशिर्वाद आनी तूंच चलयताय म्हणून तुका आर्गायता. हें मागणें हांव जेजू क्रिस्ताच्या नांवान करता. आमेन.